दिव्यवाणी 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 लाईव्ह चॅनलाचेर हे कार्यक्रम वीक्षण करच्या मोगाच्या वीक्षकांक म्हजे प्रणाम आनीक बरो येवकार मागता. हांव आसा रोमन्स बेजिल लोबो. आज एक विशेष संवाद घेवन आज तुमचे मुखार हांव आसा. आमी जाणां राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मट्टार थोडे दीस विशेष संदर्भा खातीर अमानत केल्ले आमी पळयता आनीक आचरणांत भाग घेतलेय आमी पळयल्लें आसा. तुमकां खबर आसूंक पुरो जुलायची 3 तारीख भारतीय क्रिस्तांवपणाचो दिवस म्हूण मानतात. हे आयकत आसतना तिकेशे नवेसांव दिसूंक पुरो. पूण आदल्या वर्सा म्हणजे 2021व्या वर्सा एक चिंताप घडोवन आमच्या धर्माच्या मुखेल्या मदें एकवटीत तरान एक संवाद चलोवन हर एक वर्सा जुलायच्या 3 तारखेचेर भारतीय क्रिस्तांवपणाचो दिवस आचरण करीजे म्हणलो एक हुस्को आयलोलो आसा. त्या खातीर आज हांगासर एक संवाद चलतलो आनी ह्या संवादाक तुमकां हांव मोगाचो स्वागत मागता. तर येया मोगाचेनो ह्या संवादांत भाग घेवच्या तेगा क्रिस्तांव मान मनशांची मोठवी परिचय सवें तांकां स्वागत करया. पयल्यान पयलें भोवमानादीक बाप जॉन बॅप्टिस्ट क्रास्ता. शायद ह्या नांवान तांकां वळखोवचें मस्त उणें. ताच्या बदलाक मानादीक जे बी क्रास्ता बाप म्हळ्यार सर्वांक तांची वळख जाता. तांचो मिसांव वावर विभिन्न आनी विशिश्ट. मंगळूर दियेसीच्या लायक आयोगाचे संचालक तशेंच नागरीक जागृती आनी अभिवृद्धी समितीचे संचालक जावन आसून लायक बावडट्या मदें सामाजीक आनी राजकीय विशीं जागृती वाडोवंक ते जायते वावर केलो आसा. धार्मिका आनीक लायका मदें लक्षिल्यान संपर्क आसचे याजक ते. जायत्या संगतींनी ते ज्ञानी जावन आसात. म्हाका उडास आसा रुजाई कॅथेड्रलांत रेक्टर ते जावन आसतना कोविडाच्या वेळार बावडटी लोक आत्मीक तानेक भुकेत आसतना तांणी दिल्लें स्पंदन वरवीं तांकां मंगळूर दियेसीस मात्र न्ही भायल्यान तावनी अभिमानी उपजाल्ले आसात. थोडे तेंपाक ते फादर मुल्लास होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज आनीक आस्पत्रेचे चॅपलायन जावन तांणी वावर केलो आसा आनी प्रस्तूत ते सेंट अँटनी आश्रम मंगळूर हाचे डिरेक्टर जावन ते सेवा दिते आसात. मोगाच्या मनादीक बाप जे बी क्रास्त बापानो मोगाचो स्वागत तुमकां. देव बरें करूं. आयच्या संवादांत भाग घेवंक मानेस्तीन फिलोमिना लोबो आमचे सवे आसा. इतिहास आनी सायकोलॉजींत स्नातकोत्तर पदवी शिकपा आडळत्यांत MBA शिक्षण जोडलेली मानेस्तीन फिलोमिना लोबो दक्षिण कन्नड मात्र न्ही कर्नाटका राज्य मट्टार नांव वेल्ली कोंकणी मुळाची साधकी. आपल्या 34 वर्सांच्या शिक्षण मिसावांत सरकारी उंचल्या हुद्द्याक म्हणसर पावोवन लोकां मोगाळती जाल्या. अपरिमीत जाणवाय संगी सामाजीक आनी राजकीय गजालींनी लक्षिलो अनुभव तिका आसा. कारण तिचो पती आमचो आदलो शासक मानेस्त JR लोबो. आयच्या संवादांत हांव तिचे लागीं 3 सवालां विचारतलो. मानेस्तीन फिलोमिना लोबो मोगाचो येवकार तुमकां. मनादीक भयण आन्ना मारिया डेसा बेतानी धार्मीक मेळाची बिदर मिसांव वावरांत जायतो वावर केल्लो अनुभव तिका आसा. भुरग्यांची हक्कां रक्षण, स्त्री सबलीकरण, दुबळ्या धाकट्यांच्या उदरगती खातीर कळमीत नातलो तिचो वावर मेसवणेचो जावन आसा. अमाल मुक्त अभियान, मानसीक वत्तडाक वळख जावच्या स्त्रियांचो हुस्को, जीवनधारा ट्रस्ट हाची कार्यदर्शी जावनी ती सेवा दिते आसा. बेथनी प्रोविन्शियल सुपिरियर हिका कावन्सिलर जावन
सेवा तिणें दिल्या आनी दिते आसा. प्रस्तुत शुभदा संस्थो सुरालपाडी हांगासर आपलो मिसांव वावरो ते मुंदरसून आसा. जायत्या तालेंतांनी भरलेली मानादी एक भयण आन्ना मारिया, MSW स्नातकोत्तर पदवी, MAHS मैसूर युनिवर्सिटी तावन जोडून आतां पूर्ण प्रमाणार लोका मायेच्या सेवेंत आसा. मोगाच्या धर्म भयणीनो, स्वागत तुमकां. संवादाची सुरवात हांव मनादी बाप JB क्रास्ता लागीं सवाला मुखांतर सुरवात करता. बापानो, जुलायची 3 तारीख आमी जाणाव इंडियन क्रिश्चन डे म्हूण सांगून आचरण करतात. येशू भक्ती दिवस म्हूण सांगून आपयतात. माध्यमांनी आंतरजाळींनी ह्या विशीं जायती खबर आयल्या. भारतीय क्रिस्तांवपणाचो दीस हो कित्याक आचरण करतात ह्या विशीं विक्षकांक इल्लोसो विवर दिव्योगी. भोव बरें. हाका इल्लेशें बॅकग्रावंड जावन आमी इल्लेशें चिंता पाठोवचें बरें. भारतीय क्रिस्तांव दिवस आचरण करच्याक एक कारण आसा. सांत थॉमस हाका एक मूळ कारण. आनी सांत थॉमस म्हणल्या तक्षण आमकां पवित्र पुस्तकाचो इल्लोसो प्रस्ताव करचो बरो. पवित्र पुस्तकांत जेजूचो तो एक शीश जावन आसलो. तो एक अशिकपी मनीस म्हूण सांगिल्लें आसा. सांगाता तो मोगोर असलो वावर तो करनासलो आनी जेजूचो पाटलाव करून मुखार सरलो. आनी प्रत्येक जावन तो भारताक येवन येदो व्हडले मिसांव काम करचें जाल्यार थोडे संगती ते वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा. पयले सुवातेर लाजारा मोरान पावल्या वेळार जेजून सांगल्यान आपणाक वचून पळयचें म्हणून. आनी हो जावन आसा थॉमासान एक मुखेलपण गेलें, आमी वसया म्हणून. पळय तें मुखेलपण ताचें तें आसलें. सांगातास जुदयांत जेजूक पात्रायतात म्हणलें खबर आली. आनी तसल्या संदर्भारी थॉमासान म्हणलें आमी वचून मरया ताच्या सांगाता. असले एक धैर्यादीक सांत म्हूण सांगयात. आनी तो सांत आमच्या भारताक आयिल्लो 52 AD तो भारताक आयलो. सारकें. हय. आनी 52 AD भारताक आयिल्लो. आनी ताणें ताची सेवा आमी करावळी प्रदेशांत, प्रत्येक जावन केरळांत आनी मैलापुरांत ही सेवा ताणें दिलेली. आनी तो व्हड जेजूची सुवार्ता ताणें हाडून ह्या गांवांत प्रसार केली म्हणलें आमी वाचता. आनी अशें म्हणटाना कशें ताचें बॅकग्रावंड पळयत पुस्तकांत तो एक बबलींग मनीस, बाबडतांत पात्यणेचो धैर्यादीक. आनी त्या धैर्यान तो हांगासर येवन तितल्याच धैर्यान जेजूची सुवार्ता ताणें प्रगट केल्ली. आनी ताका कॉमेमोरेट जावन आज हो दिवस म्हणजे 3 जुलायची 3 तारीख येसू भक्ती दिवस आनी भारतीय क्रिस्तांवांचो दिवस म्हणून उगडास करते आसात. 2021 वर्सांत एक वर्च्युअल कॉन्फरन्स जालें. वय कोविडच्या दरम्यान थंय सांगाता मेळोंक जावन हें वर्च्युअल कॉन्फरन्स जाल्ल्या वेळार आमचे आर्च बिस्प आनी प्रधान थोडे गवळी बाप आनी तशेंच नॉर्थ इस्टाचे तेग मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ह्या वर्च्युअल कॉन्फरन्सांत मेळ्ळे. आनी तांणी पुरो डिस्कस करून सांगत दुसरे डिनॉमिनेशनाचे हातूंत तांणी पात्रकाण गेल्लो ह्या कॉन्फरन्सांत. आनी अशें त्या एका जमात्यांत तांणी एक निर्धार घेतलो, एक डेक्लरेशन म्हणल्यार तांणी केलें. तें जावन आसा मुख्य दिसांनी जुलायची 3 तारीख आमी भारतीय क्रिस्तांवचो दिवस आचरण करचें म्हणून एक निर्धार तांणी घेतलेलो. हांवें वाचल्या प्रमाणे सांगूंक हांव आशेता. सारकें. ही माहीत सडावत लोकांक ना. आमकां एक चिंतापगी सूख चिंतापगी कितें आसा, आमकां क्रिस्तांवपण पोर्चुगीजांत आयलें म्हूण सांगून. पूण तुमी सांगल्या प्रकार वास्तवीक तरान जेजूचो आपोस्तोलो सांत थॉमास भारताक येवन क्रिस्तांवपणाचें उगम थंयतावन जालें म्हूण सांगून
खरी हकीकत आनी तशें मठतीरपणाचो तो दिवस हर एका वर्सा जुलयाच्या 3 तारखेर तो भारतीय क्रिस्तांवपणाचो दीस म्हण सांगून आचरण खरी जे म्हणलें एक चिंता पाहिलें बरोबर आहे मानेस्तीन फिलोमेना लोबो हांव ल्हान आसतना कोंकणी उलोवचेच क्रिस्तांव म्हूण चिंतलो उपरांत जाणटी कांय पावता आसतना क्रिस्तांवपणाची वैविध्यता आनीक पंगड हें पळयतना हांव जागे शर्मेलो भारतीय क्रिस्तांव जावन आसून क्रिस्तांवपणाचें चिंता तुजें कशें जालें तुज्या सवालाक जाप दितना म्हाका 2 विशय म्हज्या मतीक येता एक क्रिस्तांव मागीर एक भारतीय क्रिस्तांव आमी सगळ्या संवसारार आमचे क्रिस्तांव आसात भारतीय क्रिस्तांव म्हणटना आमी थोडे हांगा चिंता पाटयचे पडटा हांव क्रिस्तांवपणा विशयांत उलयतना आमच्या आमी सांगच्या बरीत क्रिस्त हांव आमी आमच्या जेजू क्रिस्ताक आमचो मुखेली आमचो देव म्हूण फाती येता आनी आमी तेंत म्हणून सांगता आमी क्रिस्तत्व म्हणून आमी सांगता आनी जेजून ताच्या जिवनांत कालें केलें ताणें मुख्य जावन म्हाका 3 विशय ताच्या जिवनांतले म्हज्या जिवनाक लागू जातात ते मात त्या विशयांत हांव सांगूंक आशेता जेजून पयलें कालें केलें म्हळ्यार काही गोतूनांतल्या लोकांक एक समजणी दिवंक प्रयत्न केले ओपारींनी विविध थरांनी तो तांकां शिकयतलो म्हळ्यार समजणी तांकां नॉलेज दिवंक प्रयत्न केले दुसरें ताणें केल्लें काम म्हूण सांगल्यार पिडेस्तांक गूण केल्लें ते कितले तरांनी कितले आमकां दुसऱ्या वचपांत आमकां कळोन येता जेजून कालें केल्लें म्हूण आनी तिसरें असहाय काल्ल्यांक आनी कोण निर्गतीक आसा तांकांय हेल्प केलें आनी एक मात्र देवा विशयान शिकोवण दिली आमच्या बापा ताणें आमकां शिकयलें कितले बरें मागणें आमच्या सांगात आसा तशे 3 विशय ताणें आमकां दिले सो क्रिस्तांव म्हूण सांगल्यार ह्या 3 विशयांत आमी मेतेर जाता जाल्यार आमी क्रिस्तांव म्हणून म्हजी अभिप्राय भारतीय क्रिस्तांव म्हळ्यार कालें बा हें नवें सांगलें आसा भारतांत आमी जल्माल्या हांगा आसा तशें म्हणल्याक आमी भारतीय क्रिस्तांव न्हय एक तें जाल्यार भारतान आमकां सगळो अवकाश दिला भारताचें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पळयल्यार थंय आमकां अल्पसंख्याक आमी आनी थंय आमकां जाय जाल्ले सवलत्यो दिल्यात आमकां प्रोटेक्शन दिलां आमकां बरें करून पळयलां तशें जाल्यार आमी भारतीय क्रिस्तांव म्हणून आमी एक हेम्यान सांगचें पडटा तशें आमकां भारतीय क्रिस्तांव म्हणटात म्हळ्यार म्हाका तूं भोव खुशेचे विशय भारतांत हांव क्रिस्तांव जावन आसा म्हणून तशें जाल्यार हे भारताच्या संविधानान आमकां दिल्लें एक प्रोटेक्शन आनी क्रिस्तांवान आमकां मेळिल्लें एक मिसांव हे दोनूय सेसून आमी भारतीय क्रिस्तांव म्हणून आमी हेम्यानी सांगचें पडटा बोबरी जाप भयण अन्ना मारिया सदांच तुमच्या मिसांवा विशयांत हांव पळयता आसतना तुमी भुरग्यां सांगता स्त्रियां सांगता झोपड्यां निवासी सांगता बांदपाक कामेली आसात तांचे सांगता तुमचो मिसांव वावराचो व्हड वांटो आसा तुमच्या प्रकार क्रिस्तांव मिसांव म्हळ्यार कितें एक मिसांव अर्थ म्हळ्यार एक काम या एक वावर करचो मिसांव म्हणत आनी मिशनरी म्हळ्यार एक धाडलेलो म्हळ्यार एक वावर करूंक धाडलेलो म्हळ्यार त्या शब्दाचो अर्थ जाता पूण हांगा क्रिस्तांव मिशनरी म्हळ्यार क्रिस्ताच्या सेवे खातीर धाडलेलो म्हणून तशें हांव समजून काण येता आनी आमचो देवूच एक मिशनरी कित्याक म्हळ्यार संवसाराचे सोडवण करचे खातीर ताणें आपल्या पुताक जेजूक त्या संवसारी धाडलो त्या देखून थंयसर मुळा व शब्द म्हाका समजता की देवूच मिशनरी कित्याक म्हळ्यार आपल्या पुताक ताणें बाकी दवरुना ह्या संवसाराच्या सोडवणे खातीर ताणें धाडलो आमकां एक मिसांव आमकां पोय स्नानांत म्हणून लागता तिदोडे मिसांव रायाळ प्रावादी आनी येजाक तशें क्रिस्ताचें मिसांव आमी आमच्या पोय स्नानांत घेतिल्ल्या वरवीं हर एक लोक क्रिस्तांव जावन आसा ह्या क्रिस्ताच्या मिसांवांत वांटेली जाता कित्याक म्हळ्यार आमकां पोय स्नानांतूच आमकां हें मिसांव मेळटा एक रेलिजियस जाल्ल्या म्हाका हांव कितें करता म्हळ्यार समर्पीत जिणे वरवीं ही
पवित्र स्नानांत हांवें घेतिल्ली ती आंगवण या ते समर्पण गूण रितीन हांव करता एक रिलिजियस जावन. त्या देखून म्हाकाच क्रिस्ताच्या मिसावाक समर्पण दिता. आनी हांव ह्या संस्थे मुखांतर आतां बेत्तनी संस्थेंत हांव एक रिलिजियस जाल्या. ह्या संस्थे मुखांतर प्रमुख म्हजो वावर जावन आसा हांवें विंचून काडिल्लो समाज सेवा. पूण हांवें एक इगर्जमतीची सेवा म्हणजे क्रिस्तांव लोकांची सेवा हांवें फाटीं करूंक ना. कित्याक म्हळ्यार पयलीं जावन आसा ती सेवा आमी इगर्जमतींत आसा. आमी भुरग्यांक दोतोन शिकोवचें जावं पुरो या ICYM YCS ते मुंदरसून व्हरचे या तांकां शिकोवण दिवची. आनी हेर संघ संस्थे आसात इगर्जेन तांकां आमी क्रिस्ताची शिकोवण दिवची आनी तो तांचो बांद आमी घट करचो. तें जावन आसा मिसांव म्हाका इगर्जमतींत आसा. आनी इगर्जे भायरी कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची मिसांव सगळो संवसारच आटापता. त्या देखून ताचे मिसांव ताका मेळ्ळा आमी सालुकाच्या 4 अध्यायांत 16 ते 20 वळेंत कितें आयकता. हांव बंदडेंत आशिल्ल्यांक सुटका दिवंक, कुरड्यांक दिश्ट दिवंक आनी देवाचे दयामयाचे वरस परगट करूंक जावन आसा जेजूची सेवा. हीच सेवा हांवें म्हजी काण घेवन म्हज्या समर्पीत जिणे मुखांत दिवंक म्हाका सलीस जाला. आनी हांव बिदरांत 8 वर्सां सेवा करनासतना आमची सेवा जावन आसली हळ्ळ्यांनी वचून लोक आसा ते भवार्थ घट करचो. एक 4 वरां पावल्यार आमी राती येताना थोडे 2 वरां जाल्लीं आसात. थंय आशिल्ले संघ युवा संघ जावं पुरो महिला संघ मागीर भुरग्यांचे आनी तांकां दोतोर शिकोवचे आनी तांची मिटिंगां आमी चलोवन व्हरची. तांकां आमी एक वाट दिवची कशें तांणी अभिवृद्धी जावयेत म्हणून. ताज्या उपरांत मिसाच्या बलिदाना आमी वणटेली जावन मागीर फाटीं आमच्या संस्थाक आमी फाटीं येतले. तसो एक वावर. आनी सांगाताचो समाज सेवेंत म्हाका जेजू क्रिस्ताक हांवें डायरेक्ट प्रसार करूंक जायना जाल्यार ताची ती कितें मावल्यां आसात ती दिवंक म्हाका साध्य जाल्यांत. एक ल्हान घडी सेवेद्वारे आतां ह्या दिसांनी हांवें सुमार फाटल्या 5 वर्सां जावन एक 60 वयर आमली पिवून एक बली जाल्ल्या आनी सगळ्यांनी घरा तो खंयच्याकी उपकारा पडना म्हणून सांडून घाल्ल्या त्या मनशांक तांकां एक सोरक्या वाटेक हाडून एक 3 म्हयन्यांत तांकां एक आमालीक सोडोवचें त्या सेंटरांनी घालून तांकां पाटी हाडूंक तांकां एक समाजेंत हेरां सांगात भरसोवंक सादी जायशें जालें केलां. पूण ह्यो वावर करतना म्हाका हर एक अंतू एक मागण्याद्वारे म्हाका एक साध्य जालां म्हणून सांगीत. हर एक विशय काणयतना म्हाका गुर्तूना ते कशें आसतात घरांनी म्हणून. पूण मागणे नासतना हांव गेल्ली ना त्या घरांनी. हे मागण्यात हांव गेल्ल्या वरवीं म्हाका कितें जालां सुलाबेन तांकां धरून हाडूंक नाजाल्यार तुमी आमले पिवण्याक तितल्या पळय त्रास हाडूंक त्रास. पूण म्हाका तें सुलाब जालां. आनी दुसऱ्या कामांनी वस्तू कडेन आमी ह्या अल्पसंख्याक या एक SC ST कॉलनीक आमी वतना थोडे पटी एक बियाचें वातावरण सडन नासता ह्या दिसांनी. पूण म्हाका येदोळी एक बे म्हणून म्हाका बगून हांव थोडे पटी एकलीच हांव गेलें. पूण लोक म्हजे सांगाता तांणी त्या कार्यक्रमांनी भाग घेतला आनी प्रत्येक जावन ज्योतीनगर स्लम एरिया कावूर सुमार एक 7-8 हजार लोक आसा ते आमी सुमार कार्यक्रमां आमी हाती घेतल्यात. हे म्हाका साध्य जालां एक मागण्या वरवीं आनी म्हाका देवान विसरून काडलां ह्या सेवे खातीर म्हणल्यार म्हाका खचीत जालां. त्या देखून म्हजें मिसांव आनी साबार रिलिजियस असल्यात वावरांत आज भारतभर वावर करतात. हर एका संघ संस्थेन जावं पुरो आसऱ्यांनी जावं पुरो आनी कोणीय नाका म्हणून सोडून घाल्ल्या तसल्या व्यक्ती सांगाताय रिलिजियस आज वावर दिवनूच आसात. आस्पत्र्यांनी इस्कॉलांनी वैद्यकीय सेवा दुसऱ्या तराची. तशें क्रिस्ताचें मिसांव ह्या निमती म्हाका गुणायन समजोवंक एक साध्य जालां. मागीर माध्यमांनी ते आमी प्रसार करता. आतां सेंट पॉल्स घालें भयणी जावं पुरो पावलोची या दुसरे ती केवल थोडे फावटी माध्यम बरोवच्यांत या प्रसार करच्यांत तातूंत मग्न जाल्यात. म्हळ्यार क्रिस्ताचें मिसांव केवल आमच्या सेवाद्वारे न्ही नासता बरपी आनी माध्यमांनी आमी प्रसार करून ते संवसाराच्या पंतांनी आमी पावयत.
म्हणजे क्रिस्तांव मिसांव मागण्याच्या बळान सुरवात करून मंद आसून गेल्यार बरें. खंयचीच हाडकळ येना येना. हे पर आमी कितें पर माध्यमांनी Yeah. तांतून चिंताव आयकताव थोडे पोटी इल्ले त्रास जावंक पुरो पूण सार्वत्रीक तरान म्हाका 25 वर्सां हांव ह्या सेवेंत आसा समाज सेवेंत आनी म्हळ्यार क्रिस्तांव मिसांव केवल काल इगज माती न्ही नासता हर एका लोकाच्या सांगात हांव बरसल्या पूण कोणात हांव येदोळ कोणचेय त्रास म्हाका येवना 25 वर्सां हय म्हजें सांगें बरें बापा न्हू म्हजे लागीं 2019 वर्साचे समीक्षेचे आंकडे आसात त्या आंकड्या प्रकार भारतांत क्रिस्तांवांचो जनसंख्यो 2.3% म्हूण सांगून आसा उपरांत 2021 वर्सा समीक्षा जायची आसली कोविडाच्या कारणा निमती तें जावना आतां खबर मेळ्ळ्या की 2026 वर्सा भितर ई समीक्षा म्हळ्यार डिजिटल समीक्षा करचें चिंताप सरकाराचें आसा म्हाका इंट्रस्टींग कितें लागलें म्हूण सांगल्यार भारतांत 59.22% प्रोटेस्टंटाचो संख्या आसा 33.19% कॅथोलीक 7.44% ऑर्थोडॉक्स आनीक 0.15% इतर पंगड म्हजें सवाल भारतांत 52 AD वर्सा सांत थॉमस आयिल्लो क्रिस्तांवपणाचें उगम जाल्लें सवाल म्हजें सीदा स्वातंत्र्य पूर्व क्रिस्तांवपण सावकासाचें आसलें गी ताका सांगता आनी एक सवाल तुमचे नदरेन भारतांत क्रिस्तांवपण विस्तारच्यान कॅथोलीक सभेन जायतो वावर केला आनी विशेश जावन याजक आनी धार्मिकांक आतां प्रेझेंट जंक्शनार तांचो पात्र कितें ही 2 सवालां तुमकां बरें ह्या मिसांव वावरांत याजकी आसात धार्मीक आसा लायकी आसा खंडीत आनी सगळ्यांनी मेळून सांगाता एकवटीत वावर केल्यार मात्र तो मिसांव वावर तो पंथा पावता आनी तो बोळ जाता पूर्ण जाता नाजाल्यार आमी एकल्यांनी याजकांनी मात्र वावर केल्यार तो कुटुंबा मुसर पावचे कुटुंबांत वावर मिसांव वावर कुटुंबाच्या सांद्यांनी करूंक आसा अशें म्हणटाना याजकांनी धार्मिकांनी कुटुंबा सगळ्यांनी सांगाता मेळून तो करीचे अशें हो वावर करूंक आतां आमचे याजक सुरवेर आयिल्ले हांगा 52 AD सांत बार्तोलोमेव आयला म्हणटात आमच्या करावळी हांगा तावन मागीर आर्मेनियाक तो गेलो अशें एक चरित्र सांगता तोमासाचें आमकां येणें जालें ह्या नंतर 15 वर्सां उपरांत इटलीचे जायते याजकी आमच्या गांवांक आयिल्ले आसात कोटी गविरागी आनी तांणी येवन आर्वा बेलतांगडी आनी हांगा पावुरांत ते लोक वचून नातल्या गांवांत क्रिस्तांव नातल्या गांवांत तांणी वचून तेंची भास शिकोवन प्रत्येक जाण तुळू भास शिकोवन तुळू भाशेंतच तांणी मिसांव वावर केलेले दाखले आसात आनी अशें म्हणटाना आमचे याजक तवळतावन हळ्ळेक वचून तांणी वावर केलो काही इस्कॉलांत बी तें तांणी इस्कॉलां उक्तीं केलीं मुख्य प्रथम तांचो वावर जाल्लो शैक्षणीक वावर इस्कॉलां स्थापीत करून आनी इस्कॉलांनी फावो तें शिक्षण दिवन भुरग्यांक आनी अशें तांच्या जिणें मारिपाक तांणी ही वाडावड सुवार्ता परगट जालेली आमी पळयता हाच्या नंतर उपरांत आमच्या मंगळूर JS जयंती आनी सकयल आमच्या भारताच्या JS जयंती हो वावर आनी बरान चल्ला अशें म्हणटाना वाडावड मिसांवाची वाडावड जाल्या आज आमी आतां पळयत आसतना हे मिसांवाची वाडावड्याक अंताक येवन आसा थोडे संख्या आमकां आडकळी आसा जावंक पुरो बायल्यो तरी आमचो वावर आमच्या कुटुंबांत जावं दी आमच्या वडिलांक जावं दी आमच्या फिरगजान जावं दी वाड्यान जावं दी हो वावर अजुनूय बऱ्या रितीन चलोवन आसा खंडीत एक चिंता अशें आसा की पयले आयिल्ल्या मिसांव वावरा वेळार
हांगाचे लोकांचे आचरण जीवनशैली दुबळीकाय ही पुरो आसले वरवीं तेन्ना सडावतो तांच्या त्या विशयांतच गमान आमच्या मिशनरींचें गेलें आनी ताजे उपरांत आतां म्हणजे जायत्या वर्सां पयलें स्थळी पवित्र सभा गट जाल्या उपरांत म्हळ्यार आमचेच याजक धार्मीक भयणी लायक बावार्थी गट जाल्या उपरांत ही बळवंतरान मुंदार सुनू येता गेल्या म्हणली एक संतोशाची गजाल. कितें म्हणटात? वय तो बळपळ्या ते प्रत्येक जावन युरोपाचे याजक आयल्या वेळार लाती भाशेनच आसली आनी ह्या लाती भाशेनच सुमार वर्सां आमची मिसां लितुर्जी हें प्रसरली. लोकांक हातूंत कालो व्हडलो पात्र नासलो. वय आमची लोकल भास तांणी स्थळीय भास तांणी उपेग करूं नासली. आतां आमी वातिकान दुसऱ्या विश्व महासभे उपरांत ही आमची लोकल भास लोकांनी कितें उलोवचे भाशेंतच हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आनी आचरण करीत आसा. त्या एका काळार तांणी तसलो वत्तड घाल्लो जावंकी पुरो. तांची भास तांचो वेशभूषण तांच्या काळाचें युरोपांतून हाडिल्लें घालना. पूण आतां आमी पवित्र सभा आमची भारतीय पवित्र सभा जागृतून आसा. आमची भारताचीच संस्कृती आनी आमचो तो ड्रेस आमचो घालूंक आमी प्रयत्न करीत आसा. आमची संस्कृतीत आमच्या लितुर्जेंत आमी हाडूंक प्रयत्न करीत आसा. बावडटी लोकांक समजोवचे परी आमी आमची भास चलती आसा. वय मानेस्तेन फिलोमेना लोबो जायती बदलावण ह्या दिसांनी आमी पळयत आसा. थोड्या मतांधळ्याच्या उपद्रा वरवीं सविस्तर रितीन क्रिस्तांवपणान थंय हांगा इल्लेशे समस्ये आयिल्ले आसात. एक सांगणी आसा बोळ आसलेचें बोळकें उदक आसलेचें कोळकें म्हणले वरी थोड्या कारणां निमती आमकां कुटुंबांत जियेत आसतना क्रिस्तांवपणांत तुजे अनुभवात कांय तसले समस्ये भोगलेले ह्या भोगयेत आसले बरी जावचे बरी आसले कांय तुका त्या विशयांत कांय म्हणी माहीत आसा या तुजो अनुभव कितें म्हळ्यार एक कुटुंबाचो सांदो जावन क्रिस्तांव जावन जियोंक कसलीं पंथां आव्हानां ह्या सवालां आसात आयच्या परिवेशांत. ह्या विशयान सांगचें जाल्यार आमी कुटुंबांत दुसऱ्या जाग्यातावन आयल्या. हांव ल्हानतावन आसलो जागो थंय क्रिस्तांव मस्तू उणे आहले. ल्हान हळ्ळेच्या गांवांनी आमी सकड हळ्ळेनी आहल्या जाल्यार कोडयाळ या मंगळुरांत आसले बरी थंय नासलें. ल्हान गांव सडावत दुसऱ्या धर्माचो लोक क्रिस्तांव भारी उणे आहले आनी पयसतावन त्या क्रिस्तांव कुटुंबांक पाद्राबांनी ओट्टू करून तांकां मिसाकांनी हाडचे आहले. थळ्या जाग्यार आमी आसतना आमकां एक तराचें कवजेणी भोगल्या. कित्याक म्हूण सांगल्यार खंयच्याय कारणांत क्रिस्तांवांक वयर येवंक सोडिनासलें आमकां अनुभव जाला. जाल्यार मागीर दीस गेले बरी आमी आमचें शिक्षण मुख्य जावन हांवें सांगलें जेजून काल मिसांव दिलें आमकां तांकां नॉलेज दिवचें म्हणून. तशें आमच्या मिशनरींनी सिस्टरांनी पाद्राबांनी सकडांनी इस्कालां ओपन केलीं. आमच्या भुरग्यांक पुरो इस्कालाक घालें. इस्कालांत आमचें शिक्षण क्षेत्रांत आमी मुखार आयिल्ले बरीच आमकां ते तफावत आमकां ल्हान करून पळोवचें आमकां दुसरींच म्हूण पळोवचें तें आमी ल्हान आसतना इल्लेशें भोगलां. जाल्यार आमी मुखार येवन आमी बरें शिक्षण तांच्या समासाम आमी शिकता म्हणून जाल्ल्या मागीर तो खंय तफावत आमकां कळोना. ताच्या मागीर आमी हांगा मंगळूर आयले तेदोळा म्हाका चिंता मंगळुरांत परिस्थिती तिके विंगड आहली. मंगळुरांत चड टॉलरन्स आहलें आनी त्या टायमार आमकां आतां हांव एज्युकेशन डिपार्टमेंटांत 35 इयर्स सर्वीस केल्या हांवें. ते सर्वीस करतानाय म्हाका एक तरासो बारी मर्यादेन पळयताली म्हाका. कित्याक म्हणून आमी क्रिस्तांव लोकूच उणे आमच्या डिपार्टमेंटांत आसलींत उणे आनी आमच्या कामा वरवीं हांव कोणाकय कांय सांगूंक वचनासलें. जाल्यार आमचें काम पळोवन आनी म्हजो पती तोय गव्हर्मेंट सर्विसांत आहलो. आमचें काम पळोवन आमकां एक तराचें बरी मर्याद आसली आनी आमकां खंयच्या तरांची दोशी नासली आनी आमी कालें विचारल्यारय तें काम करून दिताले खंयच्या धर्माचें जाल्यार तलेंय आसलें. आतां
हे म्हज्या जिवनांत म्हाका तशें खालें बघून आमच्या कुटुंबांनी खालें जालें म्हण बघूं ना जाल्यार थंय थप्पा वतिल्लोसो दिसतालो. दुसऱ्या धर्मांच्यांक चड एनकरेजमेंट मेळटालें तें पुरो थोड्या तो आमकां पळोवन येतालें जाल्यार तले आमकां भोगचे इतलें हें खालें तप्पा वचनासलो. आतांच्या थोड्या दिसांनी आमी अशें तुमी आतां एक स्टॅटिस्टिक्स सांगलें आमी 2.3% आसा म्हणून. आतांच्या थोड्या दिसांनी आमी सगळ्यांनी अनुभविसिल्लें तें आयकल्लें ह्या मोतीक मस्त बेजार जालें सांगत म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव मतांतर करता म्हणून. तो एक वर्ड आतां आमी पयलीं आयकनातलो एक वर्ड तो मतांतर करता म्हणून. मतांतर करचें न्ही कोणाकय करचें जाल्यार तें काम न्ही तें तांणी मोतीन चिंतून जाय जाल्लें एक प्रोसेस तें जाल्यार तले येवन त्या खातीर आमच्या इगर्जांक आमच्या धार्मीक प्लेसांक आमच्या धार्मिकांक मागीर थोड्या लायकांक कोण काम करतात तांकां पुरो थोडेशे दोशी दिल्ले या तांकां उपाद्र केल्ले ह्या दिसांनी आमकां कळोन आयलें. ते दळा म्हाका एक कालें बघिल्लें म्हळ्यार आमच्यो संको निजावन सोडला गे निजावन आमी मतांतर केलां गे मतांतर करून अर्द इंडिया पुरो मतांतर जावन क्रिस्तांव जाल्ले जाल्यार आमी ह्या विशयाक उप्पो येताले. जाल्यार आमी एक स्टॅटिस्टिक्स काण पळयल्यार 1971 सेन्ससांत क्रिस्तांवांचे भारताच्या जनसंख्येच्या प्रमाणाक लागू जावन 1971 2.6 आसले. 2001च्या सेन्ससांत 2.3 आतां तुमी सांगले बरें 2.3 आयला. तर आमी मतांतर करीत गेल्ले जाल्यार कित्याक हो संको उणो जालो. त्या दळा आमी क्वेश्चन आमकां विचारीचे की या दुसऱ्यांनी आमकां विचारीचे की म्हणलें एक हें स्टॅटिस्टिक्स म्हाका हें हातूंत काडलें जाल्यार क्रिस्तांव कन्वर्शन करतात बहुसंख्येतावन एक अर्ली एक विशय आमकां आयकोन येताना आयले वार हें पुरा पळोवन येताना आमी ह्या विशयांत खंयच्या तरान तांकां जाप दिवचे खंयच्या तरान सांगाचें समजयचें. कित्याक म्हूण सांगल्यार सिस्टरान सांगलें बरें या पंदराबान सांगलें बरें कितले संस्थे ओपन केल्यात हळ्ळ्यांनी संस्थे ओपन करून कोण जात कात मोत नासतना आयिल्ल्या भुरग्यांक आमी शिक्षण दिलां. आमी कोणाकय कन्वर्ट करून आमी शिक्षण दिलां. हें शिक्षण दिल्लें तांणी पुरो क्रिस्तांव जायचें आहलें. या आमी दुसऱ्या आतां पॉलिटिकल पार्टिसान पळयल्यारय आमच्या संस्थांनी शिकिल्ले व्हडले मनीस आजय पॉवरफूल आसात. आमच्या पॉवरांत आसात आमच्या सेंट्रलांत आसात स्टेटांत आसात सगळ्यांनी आसात. ते सांगून दिता आमी तांकां मतांतर केल्लें गी मतांतर करच्या विशयान कालेमणी केल्लें गे म्हणून. हें एक मात्र आमकां व्हडलें सवाल जावन आतां उदेता. हें इतल्या खातीर रावल्यार व्हडलें नाजाल्यार आनीकय आमकां हें एक कश्टाचें गजाल जावंक पावता म्हणून म्हजी एक अभिप्राय. वय सारकें चिंता तुजें कारण म्हाका दिसता तूं इल्लेशें राजकीय मेतेरपणी आसा. इल्लोसो असलो गोंदळ ताफावत उठयलो जाल्यार एका पंगडांत रावन आपणाक वोट मेळटले मत मेळटलो म्हणलो एक चिंताप आसा. धर्म भयणींक एक सवाल पुरक जावन हांवें मानेस्तीन फिलोमेना लोबोक विचारलें सवाल. एक भारतीय क्रिस्तांव जावन तांतल्या तातूंत एक धार्मीक भयण जावन क्रिस्ताक साक्ष दिवंक कसली पंत आव्हानां आसात आनी कसल्यो अडखळ्यो आसा. आमी पयलें भारत देशाची परिस्थिती आमी पळोवची बरी म्हळ्यार भारत एक चडीत धर्म आसचो मागीर जातकात आसचो संस्कृती आसचो भासो आसचो गांव. ह्या भारत गांवांत आमी जियेत आसतना पयलीं आमी लोकांची भास शिकोवन त्या संस्कृतींत कितें बरेंपण आसा तें आपणावन एक सादी जिणी जियेल्यार आमी थोड्यो संगती कूड करयेत म्हणून म्हाका भोगता आसली पंतावान. एक आमी आतां मतांतर करचें म्हणून आयकलें आनी तूं रेलिजियसांकी टार्गेट केला. प्रत्येक जावन मदर तेरेजाक ती सगळी संवसारभर नांवडलेली रेलिजियस आनी दुबळ्या धाकट्या थंय कोडकारांत थंय पावुल्ली पूण आज तिच्या वयरच त्या संस्थे वरीत अपराध म्हणला ती मतांतर करतात म्हणून. तर तांकां सोडिनातलो आमचो आज सरकार जावंक पुरो या ते पार्टी जावंक पुरो पूण उरिल्ल्या साद्या रेलिजियसांक कितें सोडीत गी म्हणलें एक सवाल ते एक. मागीर आतां हांवें सांगलें आमी एक साद्या मट्टार एक संस्कृती आमी केल्यार एक एग्जाम्पल म्हाका सांगेत. आमी एक हडलें न्ही एक आतां एक कॉन्वेंट बांदता म्हणून चिंते आनी एक ते संस्थो
या आस्पत्रे जावंक पुरो या शिक्षण संस्था बांदता म्हणटाना त्या लोकांच्या परिगती प्रमाणे आमी बांदिचे. थंय पुरा हाडल्यान एक टेंटांनी आसात लोक म्हणजे ते आमचे एक व्हडलें एक काटवण तें कशें दिसता. आमी एक तांकां विदेशी बरें दिसता पळय म्हूण आमी खंय जावन आयिल्ल्या आमी तांची मनशां न्ही त्या देखून आमी खंय हाडले सर काम करता सादारण एक तांच्या मट्टाचे आमी म्हळ्यार मस्तू कीळ मट्टार म्हण सांगना हांव एक त्या लेवलार एक आमी जिणी आमची जियेज आनी सादें जावन एक जियेल्यार तांच्या कश्टांक आमी स्पंदन करूंक एक सुलाभ जाता. एक त्या दळा आमच्या वयर दुसरी खंय जावन आयल्यांत कित्याक म्हळ्यार हांव सुमार हाडलें वचून म्हज्या ट्रेनिंगा वेळार हांव रावल्ली. एक एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार बिजापुरांत आमी गेल्लें एक हाडली थंयसर क्रिस्तांवचो लोकूच नासलो. आमी 14 जाणां एका घरांत आशिल्ल्या थंय आमी हाय कास्ट गेल्लेंत आशिल्ल्या तांकां गुर्तू ना आमी कोण म्हणून क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण म्हणून तांकां गुर्तूच नासलें. एक दीस म्हळ्यार आमी आमची वळख दुसऱ्यांक दिवंक जायना म्हळ्यार ते जाल्यार ऑलरेडी मतांतर करतात म्हणून हाडलेच्या पत्रांनी सयत येवन आसलें तें. त्या वेळार आमी तांकां लोकांक गुर्तू नासले बरें कित्याक म्हळ्यार 1 म्हयनो मात आमकां थंय दवरलें आनी आमकां एक अनुभव मेळोंक त्या लोक कसो आसता ते हाडल्यान कसो येता ते आतां आमच्या कर्नाटकाच्या हाडल्यान आमी पळयता ती एक हाय कास्ट लो कास्ट म्हणल्यार तापावत आसा उरा ಒಳಗೆ ಊರ ಹೊರಗೆ लो कास्ट आसली उराच्या भायर जावन आसा ते एक आमी सिस्टम शिकोवंक म्हणून थंय गेल्ल्या. पूण आमी एक गौडाच्या घराक गेल्ल्या वेळार ताणें आमची नांवां आमी बदलिल्लीं. आमी रेखा सुमा इंडियन नांवां दवरलीं आमी दवरूं नासलीं. ताणें आमच्या बापायचें नांव विचारलें सडन आमकां सांगोंक हें जालें. पूण म्हज्या बापायचें नांव मायकल जाल्यार आमी काल आप्पा म्हणलें म्हळ्यार आप्पा म्हणून सरसिल्यार थंय आमी लोकल जाता ते त्या दीस आमी थंय जावन चुकोवन काण गेले म्हळ्यार तांकां कळनासलें बरें तसली एका परिस्थितींत आमी आशिल्ले. पूण कितें हांवें अनुभव केल्लें गे लोकां सांगात जियेतना तांच्या लेवलाक आमी वचचें म्हळ्यार आमी आमच्यो कितें आसात मौल्य आमी दर काण घेवंक जाय. पूण तांच्या संस्कृती प्रमाणे इल्लें तांचे आतां गडेपुटी आमी पयस आसा जाल्यार आमचो तांदूळ व्हरून थंय रांदचो या आमचेंत काण आमी जेवचें त्या कारणाक आमी वंदवन जियेल्यार तो आमचो लोक आमच्या कश्टान स्पंदन करता तसलें एक आमकां मेळटा. आतां हेरा धर्माच्यो वयरी अल्पसंख्याकाच्यो वयरी भारतांत कितें जावन आसा हिंसा जावनूच आसा. एग्जाम्पलाक मुस्लीम घेता आतां CA प्रोटेस्टंट पुरा जावन आसलें आमी कोडयाळान जावन येतना मस्तू मुस्लिमांचो लोक भायर आयलो प्रोटेस्ट करूं आनी थोडे हिंदुवांचे ते संघटन मुखार आयली पळयता आमी क्रिस्तांवांचे आमी एक चौगा एक रिलिजियस सोडल्यात आनी त्या संघटना आमी रॅली करूंक हाच्या DC ऑफिसा म्हळ्यार कोणीच नासली. आनी तुतान हांव कितें शिकलें म्हळ्यार तांचे वयर हल्लो जाताना आमी पळयचे की संविधानात्मक विशयाचेर एगेन्स्ट जावन तो हल्लो जावचो तांचेर हिंसा जावची त्या दळा आमी तांकां पाठिंबो दिसय. आतां आमचेर आयिल्लो आतां आमचो कितें बिल्लो गेला एंटी कन्वर्शन पळय मू आतां ऑर्डिनन्स ऑलरेडी पास केला आमी ओगेत बसल्यार जायना हाच्या विशयान ते आमी पूण आमी जावनूच मुखार गेल्यार काम जाता आमी करतात त्या देखून आवाज उठयतात म्हणून आज असली म्हळ्यार मुलाबातवादी नातिल्ली तांचे संघटन आसात पळय लायक सिटिजन्स फॉरम आसूं पुरो इवन मुस्लिमान ती मुलाबाद नातली संघटना आसात तांचे सांगाता आनी NGO फॉरम दुसरे फॉरम आसात तांचे सांगाता मेळोन आमी आवाज उठयचे नाजाल्यार आमी ओगेत बसल्या बरें जाता. ते देखून तसलें म्हाका चिंता आयल्या वारस आयलें तांच्या सांगात हांव मेळिल्ल्या वेळार आमी कितेंय ह्या दिश्टीन करचें म्हणून. मागीर आमी धर्माचे हे आसात न्ही मुखेली पुरा ते येत मतांतले न्ही तेय बरें चिंतपाक आसचे हिंदुवांच्यान जावं दी मुस्लिमांचो जावं दी बरें आसात तांकां आमी सांगाता काण घेवन कशें आमी आमच्या धर्मा प्रकार जियेत सोडदोड करून जियेत कशें आमच्या धर्मांत कितें बरेंपण आसा तें तांकां सांगून तांचें बरेंपण एक मुक्त रितीचें वातावरण आमी करूंक साध्य आसा की त्या निमतीनी आमी चिंतपा आमी आटयसाय नाजाल्यार आमी कितें जाता आमीच मुखार वचोंक आमी अल्पसंख्याक आमकां आमचें बळ पावना त्या देखून दुसऱ्यांचें बळय आमकां जाय. आनी सक्कड लोक हिंदूय पुरा ह्या हिंदू मुलाबातवादिनी अंतू एक सुमार एक 75% अंतू ना ते असल्या व्यक्तींक आमी सोदून काडन एक पुराक जमचें सेक्युलर मायंड आसलें तांकां हाडन आमी तांचे सांगता वावर केल्यार आमी कितेंय आपणावंक साध्य आसा चिंता कित्याक म्हळ्यार त्या दृश्टीन हांवें सुमार मिटिंगां एटेंड जाल्यां तांचे सांगता आमी तांचे सांगता बसून चिंता पटयता. त्या देखून असलीं आयिल्लीं पंथावनां म्हळ्यार मतांधार करचें आनी आमच्या इस्कॉलांनी जाल्यार थोडे पटी आमी
कित्याक हे हिंदू राष्ट्र तुमी इमाजो काडा तुमी भजने सिंग करचे तुमचे हे घालें प्रेयर सॉंगां सिंग करूंक नात तशें जाल्यार पुरा अपवाद आमकां आयल्या वार आमी आयकलां दुसऱ्या दिसा इस्कलान येवन त्या मतांतल्यान येवन ते गलाटो केल्लो तो वळी आमी आतां थोडी पुरा देवाक लक्ती जाल्ली आमी सिंग करता जाल्यार थोड्या पोटी असल्या लोकांक आमी सांगाता काणयन कोण पळय मतांतले न्ही कोण तांकां सपोर्ट करना आसा ते उक्ते येना जावं पुरो पूण आमी तांकां सोदून काडन ह्या समाजान तसले ग्रुपी आमी करीत ह्युमन कम्युनिटीज पुरा धर्माचे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव असल्या मतीचे न्ही नासल्यांक सांगाता घालून आमी स्वासाय पंगड करता असले पंगड आमी थंय केल्यार आमचे बोळ आमी लायक वय इल्लें बोळ आमकां येवची साध्यता आसा नाजाल्यार मुखले दीस कश्टांचे आमी चिंता पळय पंतावन विशेष धार्मीक भयणी आसूं दी आमचे याजक आसूं दी इवन बोवाडटी लोकांक त्रासाची जायतीं घडल्यान तुमी सांगले एक उतार म्हाका चिंतपाक लायता की थोडे मोठबोराच्या मनशां जावन भोवसंख्यात लोकांक त्रास जातात म्हाका दिसता जायते ह्या विशयान चिंतन करची गरज आसा म्हाका दिसता आनी एक फावटी आमी वलत संवादाक बसयत पडना ह्या विशयान कित्याक विशय जायते आसात बाप जे बी क्रास्त तुमच्या लागीं म्हजी आनी एक सवाल आमच्या लागीं संको ना तें आमी जाणा वचों जाल्यार भारतांत बहुसंख्यात हिंदुवांचे तेजे उपरांत मुस्लिमांचे तिसऱ्या स्थानार आमी येता आमच्या लागीं संको ना जाल्यार आमचो मिसांव वावर व्हरतो बहुसंख्यात इतर धर्मांक गरज पडचे बरी जायतीं कार्य आतां मानेस्तेन फिलोमेना लोबोनोडल सांगले बरें शिकपाक क्षेत्र आनी इतर सेवा क्षेत्रांत जायती प्रगती आमी केलेली आसा मुखल्या दिसांनी असलें एक विशयाचेर नवी नवी चिंता कशें वाडोवं येता आयच्या काळाक हांव चिंता हें बरें एक सवाल जेजून म्हळां मीठ इल्लेशें जाल्यार पावता दिवो एक आसल्यार पावता उजवाडाक मीठ इल्लें आसल्यार तें सगळें रूच दिता आमी क्रिस्तांव अल्पसंख्याक म्हणून आमी रडचें सोडिचें कित्याक आमी ते मीठ जावंक प्रयत्न करचे जावं आमच्या शैक्षणीक क्षेत्रांत जावं आमच्या संस्कृतेंत वा खंयसर आमी आसां बहुसंख्याक लोकां मदें आमी मेळटा मागीर तें आमी दाखोवंक जाय आमी पृथ्वीचें मीठ म्हणून आमी जावन आसा देवान धाडलेलीं मनशां ह्या समाजांत एकवट हाडूंक माया मोग हाडूंक हें सुलभाचें काम न्ही कित्याक म्हळ्यार आमकां कोणी लेखिना थोड्या संदर्भांनी पूण सतत प्रयत्न केल्ले वरवीं आमी आमच्या लोकां मदें बरेपण हाडयात आमच्या दक्षिण कन्नडांत क्रिस्तांवांक लोक बरो मानता वय बरो मानता सारकें वय मुस्तुगडे बरेपण आसा पूण हें बरेपण आमी गळसिजें खंयसर बरेपण आसा तें गळसून तें आमी एक मॅट मुखार वचूंक प्रयत्न करचें आमी एकवटीत मानभाव हाडचो एक हे बांद आमी करचें आमी डायवर्सिफायड जाल्या वय पण त्या डायवर्सिफिकेशनान ती आमी युनिटी हाडूंक प्रयत्न करचे एक धर्माचे एकले म्हणटात वय एकलो मुखार वेतना आतां सिस्टरीन म्हळें पूण एकलो मुखार येतना आनी एकलो येनात म्हणलें आमकां बगाप आसा पूण असले एका परिस्थितींत ती आमी आमची काळीज बेजाराय पावचे न्हय आमकां जेजूचेर आमच्या सतांचेर बाबत फातीर दवरून आमी हो एकवटा खातीर आमी वावर करचे हेर धर्मा मदें आमी एकवटा हाडूंक तांचे जावन तांच्या फेस्तान जावन परत म्हणजे अंतरधर्मी संवाद आंतरधर्मी संवाद तो आमी आनीक चड अभिवृद्धी करची मेटां काडची आमी ल्हान संगतीर मात्र आसा ल्हान फस्ट स्टेप जावन पुरो आमी पूण आमकां तें मुखार कशें वचचें म्हणलें थोडे कडेन समजना तरी एक चिंताप आमी आटोवंक जाय आमी सांगात एकवटान जियेल्यार मात्र आमचें जिवीत समाधानाचें जातलें म्हणून म्हाका भोगता विशय सारको अंतरधर्मी संवाद म्हाका दिसता प्रस्तूर काळाची भोव व्हडली गरज मंगळूर देशीच्या गवळी बापांनी हाचे विशयान एक आयोग घडला आनी जायतीं कामां थंयसर जाते आसात
टू बी रिलीजियस इज टू बी इंटर रिलीजियस म्हणले इंग्लिशांत एक सांगणी आसा. पुरक जावन मनीस फिलोमिना लोबो क्रिस्तांव पळोवन भारताक आयिल्ल्यान भारताक बरेंच जालां ही सार्वत्रिक अभिप्राय. ह्या विशयान तूं कितें म्हणटाय? नाही आमकां हे विशयान सांगूंक तुवें सांगलें आयलां बरेंच जालां म्हणून. म्हाका म्हज्या समजणे प्रमाणे पद्राबान सिस्टरांनी सांगलें आतां आमी कोडयाळ आमकां एक प्रोटेक्टेड जागो म्हूण जाता. आमी मस्त जाणां आसा, नंबर आमचे चड आसा. तुमच्या बिदर गुलबर्गा दिशीन कोण वावर करीत आसात तर मस्तपटी म्हाकाय अवकाश मेळ्ळा एज अ स्टेट ऑफिसर हांव ट्रॅवल करतना आनी परवा वचून मेळ्ळ्या. तांची परिस्थिती दुसरीच आसा. थंय लोक इस्कॉलाक भुरग्यांक धाडटात जाल्यार क्वॉलिटी आसल्यान मात्र, तशें जाल्यार आमी क्वॉलिटी मेंटेन केल्ल्यान मात्र आमच्या इस्कॉलाक भुरगीं येतात, इन्फ्लुयन्स करून येतात. दुसऱ्या सगळ्या खंयच्याय धर्माच्या विचार तूं ते ह्या इस्कॉलाक जायचे त्या इस्कॉलाक जायचे हांगा जाल्यार तेंचो प्रॉब्लेम. आमच्या घरांत हांव पळयता डेली आमकां कॉल्स येतात जाल्यार जायचे म्हणून. तशें म्हळ्यार आमच्यांत आमी तें क्वॉलिटी खंयच्याय कारणाक आमी हें करूं ना. आमची आसपत्र आमचे जेजून दिल्ली 3 मिशन हांवें सांगलें न्ही. एक इस्कॉल लोकांक नॉलेज दिवचें, जेजू शिकयत गेलो म्हणून सांगलें शिकपाच्या क्षेत्रांत. दुसरें पिडेस्तांक गूण करून गेलो आमचें आसपत्र तेय बऱ्या क्वॉलिटीन आसात. आनी देवाची वळख दिवची तें तिसरें काम. देवाची वळख कशी दिवची आल्या आतांच्या परिस्थितीर आमकां कशें भोगता म्हळ्यार आमचें कामच देवाची वळख करून दिता तांकां. ताणें येवन विचारचें तूं कशें अशें म्हणून. आमी सांगचें न्ही हांव क्रिस्तांव जाल्ल्यान हें करीत आसा म्हणून. आमकां पळोवनूच म्हाका चिंता पयलें पद्राबान सांगल्या बरी मिशनरीसांनी पुरो आयले ते दळ आयले तांणी पुरो तांचे गरजो पळयल्या. वचून तांकां हें शिकोवना लात्यांत मीस करतना तांकां काही अर्थ जावना आसूंक पुरो. पूण ते काल्याक आमच्या इगर्जीक स्टिक ऑन जालें म्हणून सांगल्यार आमचें ते क्वॉलिटी ऑफ वर्क तांकां आमी मोग दाखयलो. आतां आमच्याच भारतांत आमच्या कास्ट सिस्टम आसा, सोसायटीन कास्ट सिस्टम आसा. आमी आमच्या तांच्या लास्टांतल्या लास्टाक SC ST तांकां पुरा आमी कितलो मान दिलो. तांणी क्रिस्तांव जावन तांकां एक कालें जालें म्हणून सांगल्यार मस्त जाण कन्वर्ट जाले. दुसऱ्या कारणांत हांव कन्वर्शन करतात म्हणणे आमचे कामां पळोवन ते कन्वर्ट जाल्ले समेत. तांकां एक दीस म्हाका म्हजे एक फ्रेंड म्हाका विचारता ते तुमचे ऑटो एकाच लायनीर बसतात गे तुमी इगर्जेन एकाच बांकार बसतात गे तुमी सकाळी. सांगलें बांक आसात बसोंक कोण बसता ते व्हडलो मनीस ल्हान मनीस म्हणून आमच्या इगर्जेन आमच्या देवा मुखार तो इक्वल. ते एक समासम ताका आमी खंयच्या तरान येना तो आमच्या समर्थीचो आनी तो रावता. ते कोणेंगे म्हज्या एका फ्रेंडान म्हाका विचारलें सवाल ते पळयले तळ ते बारी अजापान पळोवन म्हाका सांगूंक लागले तांकां प्रोट बसयतात तुमी येया तुमी बसा म्हणून आमी बसयल्ले आसा. हें आमचें हें एक मॅसेज तांकां वचाचें आमी एक इक्वॉलिटी दिवचें तांकां. जेजून कशें आमकां सांगलें पळय तशें आमी इक्वॉलिटी दिवन सगळ्यांक की सेकंड क्वॉलिटी ऑफ वर्क इक्वॉलिटी आनी क्वॉलिटी हे दोन आमच्या कामांनी खंडीत आमी मेंटेन करत गेल्यार खंडीत आमकां खंयच्या तरांनी दोशी जायना. मागीर उरले पुरो सवालां पद्राबान आनी सिस्टरान सांगल्यान तांकां मस्त गत आसा ताच्या विशयांत. आनी ती सिस्टर म्हाका बारी खुशी जाली म्हळ्यार ती थंय काम केलां बिदर बिजापूर थंय मिसावान. एक दीस हांव गेली एका सिस्टर तिका दोळ्यान दुखां समेत आयलें. तिणें एका भुरग्याक टॉयलेटांत बसूं म्हणल्याक गलाटो जायतालो. हांव त्या इस्कॉलाक पावतना तिका टॉयलेटाक बसूंक शिकोवंक हाऊ टू यूज द टॉयलेट म्हणून शिकोवंक म्हणून टॉयलेटाक वचून ना तें भायर बसता म्हणून ते घरा वचून रडोवन घरा गेले लागशिल्ल्या घरांत जण धांवून आयला तूं ताका हॅरस करीत आसाय. तितल्या मनशार ती थंय कश्ट आसात तांकां. तशें जाल्यार तले कडेन आमी आमचें काम मिसांव वर्सूनच तोसाचें अशें तोसाचें खंडी जावन आमचें क्वॉलिटी आनी इक्वॉलिटी दोनूच आमी मेंटेन केल्यार जाता. देव बरें करूं. सिस्टर भारताच्या आयच्या परिगतेंत खरो क्रिस्तांव जावन जियोंक आमी कसली देख दिजे म्हणल्यार एक सादें सवाल तुमचे लागीं. एक पयल्यान पयलें आमकां मेळिल्लो भावार्थ आमी सांबाळून वरीत आनी तो बेळवस आमी वावर करीत जाय. आतां आमकां वॉट्सॅपार जावं पुरो दुसऱ्या निमतेन देवाचें उतार मेळटा आनी पयल्यांच्या बरी तितले फावंट ना. आतां आमी रेतिऱ्यो जावन दियेन जावन
आमी दुसऱ्या संगतींनी चडीत मेतेर जायनासन थोडो वेळ तूं दिवन आमकां मेळिल्लो तो भावार्थ आमी सांबाळून दवरिसा कित्याक म्हळ्यार आतांचो आमचें वातावरण कितें आसा आमचो भावार्थ पारखुंचें वातावरण आसा त्या वेळार भावार्थ सांडिनासतना त्या भावार्थाक आमी स्थिर रावूंक आमच्या लोकांक आनी आमीच आमकां तयार करीत जाय एक दुसरें जावन आसा सर क्रिस्तांवांनी आमी एकवट जायचे एक्युमेनिझम म्हणटा आमी सर पंगडांनी कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमी तांकां दुसऱ्यांक अपवाद म्हणटा ताणें केल्लें ताणें केल्लें सारकें ना आनी केल्लें सारकें ना तशें ते आमच्या विरोध कोण आमकां पट्टी लायतात पळय तांकां सुलाभ जाता तांकां एक्यूज करूंक आनी चक्कड तशेंच म्हणून चिंतूंक त्या देखून सर पंगडाचे आमी क्रिस्तांव पंगडाच्या मुखेल्यांनी सांगात येवन आमी एक कशें मुखारसून व्हरयेत मिसांव आमचे एकवटीतरांची भारतीय क्रिस्तांवपणाचो दीस म्हूण सांगून मांडून हाडलो उद्देश आमच्या ह्या बापांनी सांगलो वचचो भारतीय हातूंत व्हडले स्थळार अर्ली कामां कार्दिनल ग्रेशियस हांच्या मुखेलपणार जाती आसा त्या देखून आतां 3 तारीख जुलायची भारतीय क्रिस्तांवपणाचो दिवस म्हूण आचरण करतात तेंची तापो थंयच सीमीत नासतना आमकां हांगाय हर एका जाग्यांनी तें प्रसार जालें तर तुमी सांगच्या बरी म्हाका दिसता जायते क्रिस्तांवपणाच्या आमच्या एकवटांत विविध पंगडा आनीक आचरणां ह्या इतर संगती मदें एकवटाय हाडूंक शकता आनीक आमची सेवा आमचें शिक्षण क्षेत्र आनी आमचे भलायकी विभाग अर्ली कामां जशें आदीं तावन करनासल्या मुखारसुनी ती वसाजे रावून उजो म्हणलें म्हाका दिसता आमच्या आज ते कांय जाणां संवादांत भाग घेतल्यांचे अभिप्राय निमाणें आमकां सडीत वेळाचो अवकाश ना मानदी बाप जे बी क्रास्त लागीं हांव विनंती करतां ह्या संवादाच्या अखेरेक एक मोठ्यान एक संदेश जर तर दियेत जाल्यार कसलो तो जावंक आसा सोम्यान दिल्लो भावार्थ आपोस्तलान सांत तोमास आमकां हाडिल्लो आनी त्या भावार्था बोवारी आमी आसा तो आमचो एकवट आज एक भावार्थ एक देव एक पवित्र सभा ती आमकां शिकयलेलें ह्या आपोस्तलांनी आपोस्तलांतल्यान देवान आयिल्ली सतां आमी पाळून आसा आनी हर एक भावार्थी लोक हे मानता आनी पातयेता जियेता देखून ह्या आपोस्तल जावन असो आमकां एक मूळ कर्त युनिटी आमी सकड परवांच्या दिसा 3 तारखेर जर तर हो दीस संभ्रमान आचरण करता जाल्यार आपोस्तलां मारिफात आमचो आज एकवट जाला म्हूण सांगयेता तांतू अनेक विशयी मार्तीरपण आपोस्तली मार्तीर जाले आतां आमी आमकां मार्तीरपणाक आमी तयाराय करीचे आमी ओगेच रावचे न्ही कसले संदर्भ येवन धैर्यान मुखार पडचे आनी आमी मार्तीर जावंक तयार आसा आमकां आमच्या मागण्यांनी आमी ते आमी कन्सयचे एक दीस मार्तीरपणाचे जावन आसा क्रिस्तांवपणाचें बी तशें जावन क्रिस्तांवपणां वाडलें त्या देखून आमी खंयच्या एक एमच्या हाका भियेनासतना धैर्यान हांव मार्तीर जावंक तयार कित्याक म्हळ्यार तें पवित्र आत्म्याचें देणें तें आमी एक धैर्यान आमच्या क्रिस्तांव भावार्थाक साक्ष जावन जियोवचें आनी तें वर्तें देणें तें मेळ्ळ्यार आमी कांय पाटी सरचें नाका तांतूय आमी मुखार वचूं जाय तशें एक लायक भावार्थी जावन आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक कसलो विक्षकांक कसलो संदेश दिवंक वाशेतात आतां आमी इतलें उडोलतावन आमी चर्चा केली एक विशय भोवशा आमी सगळ्यांनी सोडले आमचे आतांचे तरणाटी आतां आमचे पुरो दीस जावन आयले आमी पुरा एका आमच्या जिवनांत आमी तशें आयल्या आतां मस्त चॅलेंजीस आसतना आनी आमी सिस्टरान सांगलें मार्तीर जायचें म्हणून मार्तीर जावंक आमी तयार आसा जाल्यार आमच्या युथांक आमी तयार करीचे आतां हांवें पळयलें बरी यूथ मस्त आमचे तरणाटे थोडे बारी सुलाभायेन खाणयतात आमचें रिलीजन आमच्या रिलीजना खातीर काम करचें एका संस्थेन धाडल्यार काले YCM CAL तांतू आल्ले इल्ले मणी आसतात उरली मस्त भुरगीं आमच्या ह्या क्रिस्तांव समर्थी विशयांत बारी एक चलता हे म्हणून एक एटिट्यूड लायट मायंडेड वय तशें आमी काले मुखारसून व्हेलां आमी इतलें पुरा केलां ते सकड आमच्या वडिलांनी केलां हे मुखारसून व्हरतले कोण आमचे तरणाटे तांकां काले म्हणी एक कद्रबाच्या थ्रू काले म्हणी तांकां एक आमी हें करचें आनी ह्या आमच्या जुलय 3 तांकां एक आमी
ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवन तांकां एक मुखेलपण दिवचें एक विशय केल्यार आनी आमच्या तरणाट्यांनी ह्या विशयान चिंता पाटयल्यार बरें म्हणून म्हजें ह्या दृश्टीन म्हाका इल्लें सांगूंक वय, जाय आयचे युवाक आतां सुमार संगती विशयान शिकतात, बरें शिकप जोडटात, मागीर भायल्या गांवाक येतात. ताच्या बदलाक IAS, IPS आनी KAS तसल्या स्पर्धात्मक परिक्षेंत तांणी भाग घेवन आमच्या पॉलिटिकल सिस्टमांत तांणी देंवचें. कित्याक म्हळ्यार आज धर्माच्या वयर पॉलिटिक्स जावन आसा तांचें वय मू ताच्या वयर आमच्या वयर अधिकार चलयतात. आज आमच्या विशयान उलयतलो या मुखार आमच्या विशयान दुसतले आमकां थोड्या जाणां पळोवंक मेळना. कित्याक त्या पॉलिटिकलांत मस्त उणें आसा आमच्या सामकें मुखेली ना. त्या देखून आमच्या युवा जाणांक त्या निमती आमी मार्गदर्शन दिवन तांणी ह्या समाजांत मुखेली जावन मुखार येचें. ते जाल्यार आमकां आमी बोळ चडटा आमचें. देव बरें करूं. मोगाच्या वीक्षकांनो, दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलांत आज आमी एक अपुरबायेचो संवाद हांगासर आसा केलो. भारत क्रिस्तांवपणाचो दिवस 3 तारखेर जुलयाच्या आचरण करच्या संदर्भी हे एक सकाळीक संवाद. ह्या संवादांत मोगान भाग घेतलेल्या भोवमानादीक बाब JB क्रास्ता, मानेस्तीन फिलोमिना लोबो आनी तशेंच धर्मभयण आन्ना मारिया तुमकां समेस्तांक आनी तशेंच हे कार्यक्रम विक्षण केल्ल्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनल आमच्या मोगाच्या विक्षकांक समेस्तांक देव बरें करूं म्हूण सांगता. आनीक हो संवाद आमी हांगासर संपयता. संवाद संपलो पूण जें कितें चिंतप आज उदेलां तें मुंदासून वेतलें. आनीक पावट मेळ्ळ्यार परत एक फावटी अशेंच आमी सांगता मेळोन ह्या विशीं आनी थोडो आमी भासाभास करूंक आमकां अवकाश जातलो. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.